विसव उपरांत तुमकां येवकार। पणजे मायनिंग बंदाचो परिणाम बरोच पळोवंक मेळ्ळो। 5 वरां खातीर पणजे सामकी बंद पडिल्ले भशेन जाल्ली। शाळकरी विद्यार्थी आनी प्रवाशांचे बरेच हाल जाले। ईडीसीचो चेअरमॅन सिद्धार्थ कुंकळकार आनी वांगडी दत्तप्रसाद नायक हांणी पणजेच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी वचून विद्यार्थ्यांक बिस्किटीचे पुडे वाटले। आयटेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिक्स आनी विलियन रॉड्रिक्स। आयच्या एज्युकेशनाक लागून खूब इस्कॉलांक खूब त्रास जाले। इवन आमच्या इस्कॉलाक भुरग्यांक आतां सुटल्या पळय तेन्ना गाडयो कदंबा बसी जे परवरीसून भुरगे येता ते भुरग्यांक वचपाक कांयच ना। आजून पासून इस्कॉल ना आनी आमची 19 ते 50-60 जाण भुरगीं हिंगा उरलेली ती थोडे टिचरींच्या गाडयांनी गेल्या, थोडे पेरंट्स कोण लागीं आसात तेणी तांकां हेल्प केला, थोड्यांक अशें करून धाडल्या। तांकां आतां तेंच्या एटलिस्ट खावपाच्या जेवणाचें कितें तुमी प्रबंध केलो कितें केलें मागीर? केला तांकां फ्रुट्स हाडून दिले, कितें मेवता ते हाडून दिले। खावपाचें कांयच तांकां उणें करूंक ना। इवन आमचो एक्स MLA सिद्धार्थ ताणें बिस्किटी धाडून दिल्यो, बिस्किटी दिवपाक। सो अजुनूय भुरगीं उरल्या वचपाचीं? अजून उरल्या वचपाक। आयज एग्जामी आसले म्हणून एग्जामीक लागून खूब त्रास जाले आसतले मग? हय, एग्जामीक लागून वचपाक चड त्रास जाता। वचपाक लागून येवपाक पूण तितले वचपाक चड त्रास जाता। अजून पासून पळय भुरगीं आहा तांकां पावसर वचसर तिगारा पावसर आमी हिंगा आसतलीं।